आदलो मुख्यमंत्री सर पार्सेकर तांकां स्वागत. तशेंच आमचो आल्दोनचो आदलो थियेचो आदलो आमदार किरण बाब तांकांय हांव स्वागत करता. आमच्या पक्षाचो कॅन्डिडेट जोशुआ बाब, कावन्सिलर्स आनी प्रेस मिडिया बावन 80% म्हापसा कॅम्पेन डोर टू डोर आमी कंप्लीट केल्लो आनी एक सांगूंक शकता की लोकांचो बरोसो एक आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो एंड वी आर बीन गिवन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. लोकांक इवन म्हापशाकारांक हे फाटी म्हाज्या हिसपान एक युवा कॅन्डिडेट फर्स्ट टायम म्हापशा गोंयचे एसेंब्लीक दिवपाचो आमकां एक संदी मेळटा. सगळ्यांक विश्वासान घेवन तयार केल्लो एक मॅनिफेस्टो. जेन्ना आमी 20 वर्सां पयलीं आमचे फाटले आमदार जे लेट फ्रांसीस बाबूश डिसोजा जेन्ना ते पयले फावट आमदार जाले तेन्ना आमी पळयल्ले की इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत म्हापशा खूब फाटीं आसलो आनी तेन्नाचो जो रिक्वायरमेंट आसलो तो रिक्वायरमेंट तो बॅकलॉग इतल्या वर्साचो. कारण खूब फावटी मदीं मदीं काँग्रेसचें सरकार आसतना आमकां म्हापशाक स्टेप मदली ट्रिटमेंट मेळटाली, फंड्स मेळनासले तेन्ना खुबशीं कामां तेन्ना स्लो वयतालीं, आमकां उगडास आसतलो. तेन्ना आमी वेजिटेबल मार्केट फावंडेशन जालें आनी कितलींशीं वर्सां तशेंच पडून आसलें अर्दवट काम. फीश मार्केटची तशीच परिस्थिती आसली. तर त्या टायमार जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसले ते म्हापशाक खंय तरी लेवलचेर हाडच्या खातीर मागीर ते रस्त्यांचे जाळे म्हणा, हॉट मिक्स करपाचे किंवा एनहान्समेंट ऑफ द पावर सप्लाय किंवा वॉटर सप्लाय ऑगमेंटेशन नेटवर्क, वेगवेगळे नालाज, प्रोटेक्शन वॉल, रिटेनिंग वॉल्स हेचे जाळे विणपाक पयलीं काही वर्सां खर्च पडली. द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एश्योरन्स दिला म्हाका आपूण इंट्रस्ट घालतलो म्हापशान आनी जी कामां आसा ती करून दितलो म्हणून. सो म्हाका एक अशें कॉन्फिडन्स येता की हे फावटी ही 3 वर्सां उरल्या तितून हांव जाता तितले कामां करून घेतलो. आय विल वर्क for the city of Mapsa, and to my good luck I have a team of councillors along with me who can support me, who can guide me with along every step of the way. We also have a huge group of karyakartas, both old and new. I have a team of yuwas which are very energetic and very focused and are very supportive. The same way there are a lot of leaders, ex-MLAs from neighboring constituencies who are very supportive, and I'm sure they will guide me with the gigantic task at hand. बाब जोशुआ हाच्या निवडणुकीच्या प्रचारा निमित्तान ह्या दिसांनी म्हापशा येवपाचो योग खूब फावटी आयला. आज आपलो निवडणुकीचो जाहीरनामो तो ताचें उक्तावण करता आणि अशा वेळार ज्याच्या बापाय बरोबरूय म्हाका काम करपाक मेळ्ळी, संद मेळ्ळी, ताच्या पुताच्या निवडणुकीच्या निमित्तान हांगा रावपाक, हांगा बसपाक खूब खोश भोगता. म्हाका दिसता 2017च्या निवडणुकीक म्हापशेकारांनी बाबुशाक निवडलेलो. 2017 ते 2022 पर्यंत निवडलेलो, 5 वर्सां खातीर निवडलेलो. काही अघटीत घटना घडून 2 वर्सांनी ताचें निधन जालें आनी एका अर्थान ताच्या पुतान ताची लिगसी चलोवपाक ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ. एकूण 5 वर्सां खातीर बाबुशाचेर जबाबदारी आसली. भितरली 2 वर्सां जावन जर 3 वर्सां उरता आसत जाल्यार ती जोशुआन पूर्ण करची अशें मत पार्टीचेंय जालें आनी म्हापशेकारांचेंय जाल्लें आसा अशें म्हाका ह्या भोंवडेंतसून लक्षांत येता. काही जाणांचें म्हणणें आसा तो तरुण खूब आसा.
तरुण आसा ही गजाल खरी आसा. तो इनफॅक्ट म्हापशेकारांनी ताका आमदार निवडून दितकीर गोंयचो सगळ्यांत तरुण आमदार जातलो. ही वूड बी यंगेस्ट MLA इन द असेंब्ली. त्यामुळे म्हापशेकारांनी जे आतां पर्यंत वेगळेपणां दाखयल्लीं आसात. विधानसभेंत म्हापशेकारांनी मुख्यमंत्री दिलो, म्हापशेकारांनी उपमुख्यमंत्री दिलो, म्हापशेकार सगळ्यांत यंगेस्ट आमदारूय दिवपाचे तयारेन आसात अशें म्हाका दिसता. पूण तरुण असलो म्हणजे कांय तकलेंत ना अशातली गजाल ना. ताणें ज्या पद्दतीन आतां विशय दवरलो ताचें विजन जें आसा, खास करून ताच्या बापायच्या काळान जी हांगा डेव्हलपमेंटल कामां जाल्यान, भोंवता आसतना काही वेळार आयकूंक येता ना जाय तशें म्हापसा डेव्हलप जावंक ना, पूण प्रत्यक्षान जो विचार करता आनी ही वळेरी जर वाचत जाल्यार मोठ्या प्रमाणार कामां जाल्लीं आसात. मागीर ते मार्केट आसात, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आसात, ब्युटिफिकेशन्स आसात, वायडनिंगां आसात, गार्डन्स आसात, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस आसात आनी जी फुडें योजना आसात ह्यो योजना ताच्या तकलेन बऱ्या पद्दतीन आसा.